Welcome to the Garden of Glory. Peace be with you. Welcome to today's Mass readings and reflection. This is to help you listen, prepare, and practice before attending tomorrow's Mass. The readings will now be proclaimed in Konkani. भाग्यवंत पावलून कोरिंथकारांक बरयलोले दुसरे चिठीवेलें वाचप. भावा भयणीनो, म्हजी वडवीक सांगून म्हाका कांय फायदो ना जावनूय वडवीक सांगची म्हाका गरज पडटा जाल्यार हांव सोमयान दिल्ल्या दर्शनांची आनी प्रकाशनांची खबर करतलों. क्रिस्ताच्या एकवटांत आसलेल्या एका मनशाक हांव वळखतां. 14 वर्सां फाटीं ताका उखलून तिसऱ्या स्वर्गार पर्यंत उबारलो. हें ताचे कुडी सयत वो कुडी भायर घडलें तें हांव नकळो, तें देवूच जाणो. त्याच मनशाक वैकुंठांत उबारून व्हेलो आनी थंय मनशांच्या उतरांनी उचारूंक जायनात आनी सांगूंक फावना तसल्यो गुपीत वस्तू ताणें आयकल्यो म्हूण हांव जाणो. हें ताचे कुडी सयत वो कुडी भायर घडलें तें हांव नकळो, तें देव जाणो. ह्या मनशा पासत हांव वडवीक सांगतलों. म्हजेच विशीं कसलीच वडवीक करचो ना. करीन जाल्यार म्हजेच अचूकतायेची मात करतलों. हांव वडवीक सांगूंक सोदीन जाल्यार हांव पिशेपण करचो ना, कित्याक सोद तेंच सांगतलों. म्हाका पळोवन आनी आयकून म्हजो अदमास केला ताचेवून कोणी म्हजे अदीक चिंतीत म्हूण हांव म्हजी वडवीक सांगूंक फुडें सरोना. आनी इतल्या उत्तम प्रकाशन्या पासत हांव गर्वान फुलोना जावंक म्हाका स्वतावूंक म्हजे कुडीक दिला एक कांटो. हो कांटो सैतानाचो एक दूत. हाचे विशीं 3 फावटीं प्रार्थना करून तांतलो म्हाका निवार म्हूण हांवें सोम्याक मागलें. पूण ताणें म्हाका अशें म्हणलें, म्हजी मोजत तुका पुरो, कित्याक अचूकतायेंत म्हजें बळ संपूर्णायेन दिसून येता. देखून क्रिस्ताचें बळ म्हजे सवें वचच्याक खुशेन म्हज्या अचूकतायेंची वडवी करतलों. म्हणटच क्रिस्ता खातीर म्हज्या अचूकतायेंनी, अपमानांनी, अडचण्यांनी, दुमाळ्यांनी आनी तळमळ्यांनी हांव मुरगोडटां. कित्याक जेन्ना हांव अचूक्त तेन्ना हांव सोक्तिवंत. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब चाकून घेयात आनी पळयात. सर्वेस्पर कितलो मोवाळ गोड. ताच्या सेवकां भोंवती वेदो घालून सर्वेस्पराचो दूत तांकां राखून दवरता. चाकून घेयात आनी पळयात. सर्वेस्पर कितलो मोवाळ गोड. ताच्या गोपांत आसरो सोदता तो मनीस भागी. जबाब चाकून घेयात आनी पळयात. सर्वेस्पर कितलो मोवाळ गोड. भक्तानो, सर्वेस्पराची भक्ती करात. ताची भक्ती करतल्यांक कांयच उणें ना. तरण्या शिवांक पर्यंत उपास तापास काडचो पडटा, पूण सर्वेस्पराची वाट पळोवन आसात तांकां बरें कांयच उणें जावचें ना. जबाब चाकून घेयात आनी पळयात. सर्वेस्पर कितलो मोवाळ गोड. येयात भुरग्यानो, म्हजें आयकात. सर्वेस्पराची भक्ती तुमकां शिकयता. तुमचे मदलो कोण जिवाक लोबदलो? लांब आवक आनी सूख भोगूंक कोण आशेता? जबाब चाकून घेयात आनी पळयात. सर्वेस्पर कितलो मोवाळ गोड. उद्गार.
केदें व्हरतें उदारपण आमच्या सोम्या जेजूचें. आमी ग्रेस्त जावचे खातीर आपुणूच जालो दुर्बळ. मातेवा पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, कोणाच्यानूच दोगां धोनयाची चाकरी करूं नजो, कित्याक तो एकल्याक जोडटलो आनी दुसऱ्याचो मोग करतलो, ओ एकल्याची पोरवा आनी दुसऱ्याची बेपोरवा करतलो. तुमच्यान देवाची आनी गिरेस्तकायेची चाकरी करूंक जायना. देखूनच हांव तुमकां सांगतां, तुमच्या जिवा खातीर मुणगे कितें जेवचें खावचें ते विशीं हुस्केव नाकात. जेवणा परोस जीव आनी न्हेसणा परोस कूड व्हरती न्हय. अंतराळा वेल्या सुकण्यांचेर नदर मारात. तीं ओंपिनात, लुविनात आनी कोडेय भरिनात, तरी तुमचो सोर्गींचो बाप तांकां पोसता. तुमी तांचेवन ओदीक मोलाची न्हय तर. आनी हुस्के काडून तुमचे आवक हातभर वाडोवंक तुमचे भितरल्या कोणाच्यान जाता जायत. आनी न्हेसणा विशीं तुमकां धास्ती कित्याक? शेतांतलीं फुलां कशीं वाडटात तें चिंतून पळयात. तीं कोश्ट करिनात, तीं सुतूय काडिनात. तर हांव तुमकां सांगतां, सालोमो लेगून सगळ्या आपल्या दोबाज्यान तांतल्या एकल्या सारको न्हेसलो ना. तर आज आसा आनी फाल्यां काडून उज्यांत उडयतात तें शेतांतलें तोंड ह्या जिन्सान देव न्हेसयता जाल्यार त्याहून कितलो ओदीक तुमकां नेटोवचो ना. उण्या भावार्थाच्या मनशानो म्हणटोच आमी कितें खातोल्यांव, कितें पियेतोल्यांव ओ कितें न्हेसतोल्यांव अशें म्हणून हुस्के काडूं नाकात. असल्या सगळ्याची वासपूस करतात ओन भावार्थी. तुमकां ह्या सगळ्या वस्तूंची गरज म्हूण तुमचो सोर्गींचो बाप तर जाणोच. पयले सुवातेर देवाचें राज आनी ताचें प्रमाणीकपण जोडूंक वावरात आनी हेरूय सगळें तो तुमकां भरपूर दितलो. म्हणटोच फाल्यांच्या दिसा विशीं हुस्को काडूं नाकात. फाल्यांचो दीस आपलोच हुस्को काडटलो. त्या त्या दिसाक जें नोस्ट आसा तेंच पुरो ताका. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. नियाळ देवाची आनी गिरेस्तकायेची गुलामां जावंक जायना. मातेव 22:24c. नियाळाक आधार. भाग्यवंत आलोशियस ल्हानूच आसतना सदांच बरें आनी वायट कितें तें वळखतालो. असलेच जाणवायेन भरून मागणें उपास आनी दडवण करून तो भुरगो आपलें जिवीत जियेतालो. ओदीक करून तरणाट्यांनी संवसारांत वायटाचेर झुजूंक सर्गींच्या बापाक आपले कोश्ट आनी त्याग भेटयतालो. कोश्टोतल्यांची आनी पिडेवंताची सेवा करून आपलें जिवीत मागण्यांतल्यान जिवंक वावुरतालो. हे पिरायेर आसतना पासून देवचाराच्या कामाक ताणें सदांच पाठ केली आनी देवाची तोतवां दुसऱ्यांक शिंपडायलीं. कोरिंतकारांक दुसरे चिटींत पावलू शिकयता,
जितलो हांव सोम्या जेजूंत रिगून रावतां तितलो हांव म्हजे ओसोकतायेचेर झुजूंक वावुरतां. हांव ओसोक्त जायत, पूण जितलो हांव म्हजी ओसोकताय मांडून घेतां तितलो हांव जेजूंत अखोंड जावंक पावतां. हेंच भाग्यवंत आलोशियासान केलें. आपलें जिवीत जेजून थिरावन ताचो मोग संवसाराक शिंपडायलो. शुभ वर्तमानांत जेजू आमकां सांगता, मनशान दोनूय देवाक आनी गिरेस्तकायेक बराबर वचूंक जायना. होय जाल्यार होय, ना जाल्यार ना जावंक जाय. जेन्ना हांव म्हज्याच बळाचेर पातयेन जियोंक सोदतां तेन्ना हांव देवचाराचो जातां. जेन्ना हांव जेजूच्या तत्वांचेर थिरावन जिवीत जियोंक सोदतां तेन्ना म्हज्या देवाचेर भावार्थ थिरायतां. जेजूचेर पातयेवन कोश्टांतल्यान जिवीत जियोंक तूं आनी हांव वावरुया. मागुया. सुर्गींच्या बापा, कोश्टवतल्या पिडेवंतां आनी पातक्यां पासत उपास मागणें करून आमचें जिवीत भेटोवंक वावरूंक आमकां तूं शिकय. आमेन. Thank you for joining today. If this helped you prepare for tomorrow's Mass, please like, share and subscribe to support this ministry. God bless you.